नमस्कारो हांव अनुपमा भट आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जना स्वागत. आज पळय सुपर टेस्टी जावन आशिल्लें एलची करी रेडी केला. हांव एलची करी म्हळ्यार मलयाळान केरळान भितर एळशी म्हणटाची. तांगेले एळशी आनी आमची गेले एळची करी मस्त डिफरन्स आसा. तांणी लसूण पियाव पुरो घालताचे, आमी तेका कसले घालनाचे. हांगा एक मुष्टी तोरी दाळ तिंबयला, थोडो मशिंगा पाल्लो काणो क्लीन करून धुवन दवरला, एक मुष्टी, एक 4 मशिंगा सांग शिनून दवरला, एक 10-15 बिक्कंड सण सण पीस करून दवरला. आतां तांतू भितरी बिक्कंड दाळ तोरी दाळी हांव कुकरां भितर शिजोवन काडता. आनी एक आयदना भितर आमी खंयची आयदनां पळय रांदय करता तातूंत उद्दा दवरता. उद्दा खतखतयल कुडले शिंदील मशिंगा सांग आनी मशिंगा पाल्लो घालता. आतां थोडी हळदी पिट्टी आनी थोडी मिरसांगी पिट्टी घालता. का हेच मेन तिखसाणी आसची मिरसांगी पिट्टी, ते देखून पळोवन घालाची. आतां तुमी म्हणटले मागीर आमकां मशिंगा पाल्लो मेळना म्हणून. पाल्लो मेळना जाल्यार व्हडना, बरी मशिंगा सांग आनी बिकंड घालूनय कोरयेत तें. आतां केक मासोल कोरो आसा, मासोल म्हूण मिरसांगांनी घालून मासोल न्हय. एक अर्द कप सोयेक तुमी पळयलें न्हू, थंय एक पिंच म्हळ्यार एक चिमटी जीर घाललें. मस्त जीर घालून नजे, एक चिमटी जीर घालून न्हय पेस्ट कोरका अशें हाडून पळय. आमगेल्या तोरी दाळ्यांनी बिकंड शिनून घालेलें पळय, तें लायक शिजून आयलें. मशिंगा सांग पाल्लो पुरो शिजलें. आतां हें पुरो मिक्स करता आनी हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालून सान करून दवरता. आतां पण हांव एक चिंचाम घालूं विसरली तें जीर घालून पेस्ट करतना. आतां हांव ताजे वट्ट घालता. पक्कने ना म्हूण जाल्यार चिंचांबा उद्दा करून घाल्यार जाता. चिंचांबा उद्दा करून घालचें वापस काम न्हय. ताजे बदला मासोल करतनाची सोय वाट्टितनाची एक चिमटी चिंचाम घाल्यार एका कामां भितर जावन गेलें. आमी आमची गेल्यान तशी करची न्हय. मासोल करतनाची ताका चिंचाम घालचें. चडते जना न्हय पळयाची, पुरा जनांनी चिंचांबा उद्दा घालचें. आमी आमची गेल बुद्दंत आमी मात्र मासोल करतना ताका चिंचाम घालून सोडचें. आतां ताका जावका जाल्यार तितलें उद्दा घालून रांदय लायकून खतखताचें. मागीर दाट जेता तें रांदय दाळ आनी बिकंड आसना. आतां पळय 3-4 चमचे नारळेल तेल करचें. ताका 1 चमचे सासम घालचें. सासम पटपट जालें म्हणटना अर्द चमचे जीर घालचें. तें जीर तशीची पटपट जावो. सासम आनी जीर पटपट जालें म्हणटना करबेव घालच्यो. करबेव पटपट जाता आसतना हाका एक 7-8 मीर धाडा न्हू हें पण्णान तूं घालचें आनी आमगेलें हें पण्ण काणू एलची करी घालचें. हें इतलें जाल्यार एक स्टेज जालें आमगेलें एलची करीचें. आनी एक सान काम बाकी आसा. आतां तें धांकून दवरता हांगा. आतां कसं म्हळ्यार एक 2 चमचे सोयी आमी तें पण्ण घालेलें ती कायलस पळय तांतूं घालचें आनी ड्राय भाजूचें. इतें ड्राय करून लायक गोल्डन ब्रावन कलर येवं भाजूका. हेंच आमगेलें एलची करीक एक फ्लेवर दिवचें. तशें ताजें हायलायट म्हणून येता. हें घाल्यार तें एलची करी करेक्ट फ्लेवर येवचें. हांगा आमगेलें हुनी आमगेलें केरळचे आमचे गेल्यान करचे ऑथेंटीक एलची करी रेडी जाली. तुमी पुराय ट्राय करा. सगळ्यांकय धन्यवाद.